नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आयचो विशय असा की 3 राज्यांनी भारतीय जनता पक्षान असे मुख्यमंत्री दिल्यात ताका लागून म्हाका दिसता खूबशे जाणकार खूबशे लोक चकीत जाल्यात. हाजी फाटली गणित कितें ती लोकसभेच्या वेंचणुके कडेन कितली जुळिल्ली आहात आनी आमी गोंया सारके राज्या कडेन जेन्ना पळयतात तेन्ना आनीक हो जेन्ना एक सो कॉल्ड जनरेशनल चेंज आमकां दिश्टी पडटा तो गोंया सारकी राज्या भितर कशे तरेन ताजो प्रभाव पडपाक शकता ह्या सगळे गजालींचेर आज आमी उलयतले. 3 मानेसां म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर पयले आसात गोंयांतले नामनेचे विश्लेशक राजकीय आनीक अर्थतज्ञ डॉक्टर मनोज कामत. मनोज वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नायक. आनी तिसरे आसात म्हणजे ज्येश्ठ पत्रकार आनी जाणी खूब वेगवेगळी सरकारां आनी खूब पावसाळे खूब उन्हाळे सगळे पळयल्यात गुरदास बाब सावळ. सर स्वागत. मनोज बाब सुरवात तुमचे कडच्यान करता. ह्या हो जो सिलेक्शन आसा आनीक हांवें लोकांक सांगिल्लें की लोकसभेच्या विशीं आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर डिस्कशन करत रावतले. हे जे डिस्कशन आसा आयचें ताजो तुमकां लोकसभेच्या इलेक्शना कडेन स्ट्रॅटजी कडेन संबंध दिसता भारतीय जनता पक्षाचो काय इट इज स्पेसिफीक टू ओन्ली दोज स्टेट्स? बरो प्रश्न विचारलो. हो 3 राज्याची जी मुख्य निवडणुको जाल्यो 4 राज्याच्यो भितरले 3 राज्यांत घवघवीत यश अशें भारतीय जनता पक्षाच्या परिणाम पडला. द स्ट्रॅटेजी सिम्स टू बी अ व्हेरी व्हेरी वेल क्राफ्टेड स्ट्रॅटेजी. म्हणजे जाणून बुजून केल्लो धक्का तंत्राचो निर्णय. आणि जर बारीक गजाल जर पळयली जाल्यार मोदी शहाच्या रेजिमांत हे धक्का तंत्र काही नवे न्हय. म्हणजे जे अनपेक्षीत आसता जे तुम्ही दिसता की अशें जावकूच शकना पॉसिबलूच ना ती गजाल हाडप आणि दुसऱ्यांक सामको धक्को दिवप हे तांचें तंत्र योग्य ताणें तें जुळयलां. दुसरी गजाल म्हाका दिसता की अडवाणी आणि वाजपेयीच्या काळातलो म्हणजे त्या काळातलो भाजपाच्या लास्ट पान आता ताणें परतिलां. आणि एक नव्या अर्थान एक नवे जनरेशनल चेंज नवे चेहरे लोकांक दिवपाचो ताणें प्रयत्न केला. आणि प्रयत्न कित्याक दिवचो न्हय ज्या वेळार तुमकां घवघवीत यश मेळटा आणि जे यश जर जाल्यार पुराय ताचें निर्विवाद जर ताचें जर मॅन ऑफ द सिरीज जर मोदीजीक किंवा प्रायम मिनिस्टराक मेळटा ताच्या चेहऱ्यान जर इलेक्शनाक अशें बरें यश मेळटा जाल्यार तुमच्या सारक्या लिडरांक व्हडले जावपाची गरज ना व्हडले समजुपाची गरज ना. आणि ज्यो टेक्निकली चूक काँग्रेस पक्ष करतालो म्हणजे लिडरांक व्हडले करप आणि लिडरा फुडें पक्ष काय व्हॅल्यू ना अशा पद्दतीचें तंत्र आता भाजपान खपोवन गेले वच्चे ना असो सामको धडो क्लियर कट धडो सबंद देशाक सगळ्या पुढाऱ्यांक ताणें दिला. आणि इट्स सच अ ब्युटिफूल थिंग एट द रायट टायम अशें हांव एक एनालिस्ट म्हणून अशें म्हाका दिसता. लोकसभे कडेन ताजो संबंध आसा असो दिसता काय दिसना मनोज? लोकसभेक ताचो लॉंग टर्म संबंध आसा. कारण लॉंग टर्म जर लोकसभा जर आपलोच चेहरो हाडून जर परते जिखोवपाक जाय जाल्यार स्थानिक नेतृत्वाक व्हडलोसो इम्पॉर्टन्स ना. ते कास्टाचें राजकारण जातीचें राजकारण जुळोवपाक जाय. जातीचें राजकारण जुळयतना पहिल्या लोकांची एंटी इन्कम्बन्सी कडेन लोक लक्ष दिवचे ना हाच्या खातीर नवे चेहरे जाय आशिल्ले. आणि आपलो भार कमी करपाक एका अर्थान ह्या काव बेल्टाच्या राज्यान आणि इतर भागांत लक्ष दिवपा खातीर म्हाका दिसता मोदी शहाची एक सुंदर स्ट्रॅटेजी आणि एक धक्का तंत्र म्हणून हांव हाचे कडेन पळयता. सावळबाब तुम्ही कशी पळयता जनरेशनल शिफ्ट सोशल इंजिनियरींग काय आनी कितें? नाही म्हाका तो अशें दिसता की ज्या पद्दतीन सगळें तें घडलां पळय तें पळयलें जाल्यार नागपूरच्यान त्याची खूप महत्वाची भूमिका आसा काय दिसता म्हाका. कारण राजस्थान ही जी राज्य आसा पळय तें सगळें राजपूत लोकांचें राज्य तें. पण थंय आमी एका शर्मा नांवाच्या एका ब्राह्मणाक हाडून ते CM केला. अशीच गत फाटले कांय वर्सां पयलीं महाराष्ट्रान केल्ली. महाराष्ट्रान सगळे कडेन मराठा शिवाय दुसरो मुख्यमंत्री जायनासलो. 1-2 अपवाद आसले ताका जोशी आसलो आनी कोण आसले. परंतु फडणवीसाक हाडून केले पळय तशेंच आतां राजस्थान केल्लें आसा. आतां तो CM जालो राजस्थानाचो ताचे एज पळयलें जाल्यार आनी फर्स्ट टायम मेळिल्ले. तो जर इतलो हुशार आसा इतलो बरो आशिल्लो जाल्यार 55-56 वर्सां जायसर तो आमदार कित्याक जालो ना? त्यामुळे ताका हाडला पळय ते खंय तरी कोण तें सांगलां आनी ताणें कितें केलां एक OBC हाडला म्हाका दिसता एक महाराणी हाडल्या आनी वसुंधराजे कुशीक काडल्या. वसुंधराजे कुशीक काडपाची गरज आशिल्ली कारण फाटलीं 20 वर्सां ती थंय कोणाचें आयकनासली. इवन मोदी आनी अमित शाह हांचे सुद्दां ती सहज आयकनासली. आनी ताणें आपल्याला एक प्रती अशें सरकार उबें केल्लें पळय त्या खातीर तिकाची काडल्या पळय
इज अ मास्टर स्ट्रोक म्हणटा पळय तशें म्हणूं येता म्हज्यान या आणि सर तुम्ही जसे महाराष्ट्राचो संदर्भ दिलो हय. महाराष्ट्रात तांणी देवेंद्र फडणवीसाक मुख्यमंत्री केलो आणि ताजे उपरांतची इलेक्शन ते जिखले हय मागीर सरकाराची घडोवपाच्या टायमार वेगळी वेगळी नाडेपेडणां जाली बट इलेक्शन ते देवेंद्र फडणवीस हांच्या नेतृत्वा सकल जिखले सो यतीश बाब ऑन दीस हे हांव त्याच प्रश्नाचेर सुरवात बेजीक करता जनरेशनल चेंज सोशल इंजिनियरींग इनकम्बन्सी जी एनटी आहा ती प्रो करपा फाटलो हो प्रयोग काय लोकसभा नदरे मुखार दवरून पळय कशें आसा न्ही BJP ही पार्टी ऑल थ्रू आउट द इयर काम करता लोकांचे एस्पिरेशन्स जाणून घेवन डिलिव्हरी ओरिएंटेड आनी डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्साक बांदील आसा तेन्ना BJP इज नॉट लायक अदर पार्टीज वीच गेट अप ड्युरींग इलेक्शन्स ओनली एंड अदरवायज दे आर ऑफ टू स्लीप BJP वर्क्स ऑल थ्रू आउट द इयर एट ऑल टायर्स ऑफ कितें म्हणटा तें जिल्ला लेवल पंचायत लेवल असेंब्ली लेवल पार्लमेंट लेवल हे BJPचें काम चालूच आसता बिगिनींग फ्रॉम बूथ लेवल रायट अप हांव पंच लेवल सुद्दां म्हणलें त्या खातीर सो बेजिकली BJPचें कार्य चालूच आसता लोकां बरोबर एंगेजमेंट चालूच आसता लोकां बरोबर कितें हातान हात घालून काम करपाची जी प्रक्रिया आसा ती इलेक्शना पुरतीच नासता ती ऑल थ्रू आउट द इयर आसता सो देरफॉर लोकांक आज कितें जाय सी वेन BJPच्या स्टेटीनी तूं जर पळयत जाल्यार देर इज नो एंटी इनकम्बन्सी नाव देर इज प्रो इनकम्बन्सी पीपल वॉन्ट द गव्हर्मेंट बॅक वाय पीपल वॉन्ट द गव्हर्मेंट बॅक वेर BJP इज इन पॉवर अँड वेर BJP इज नॉट इन पॉवर लायक फॉर एक्झाम्पल यू टेक राजस्थान I mean, BJP was not in power, but people resoundingly voted for BJP. In Chhattisgarh, Congress thought that it was their some big prestige state, but they could not understand the pulse of the people. People wanted BJP. Now, why it is so? See, the vision of Honorable Prime Minister Modi ji, the organizational niceties, the organizational कितें म्हणटा तें बांदपाचें काम आसता पळय अंडर नॅशनल प्रेसिडेंट नड्डाजी जावं प्रत्येक राज्यान संघटनेची उभारणी आसता संघटनेचो विस्तार आसता ह्या सगळ्या गोश्टींचेर खूब बारकायेन लक्ष घालून लोकांक जाय त्या भशेन एंगेजमेंट लोकां बरोबर करून लोकांच्यो तुम्ही म्हणटात हे जे नवीन नेतृत्व दिवपाचो प्रयत्न जाला तेय बी ते सेंटिमेंट लक्षात घेऊनच जाला पण हांव आय लुक एट इट लायक दीस नवीन नेतृत्व आनी हें म्हणून तशें नासता कशें आसता BJP what is in the interest of the state what is the aspiration of the people of the state and what is the development agenda how to deliver it in terms of vision of honorable prime minister त्या दृष्टिकोनातल्यान प्रत्येक डिसिजन जाता मनोज भाऊ ताणी एक बरो शब्द वापरलो की प्रो इनकम्बन्सी ते म्हणटा सदांच आमी एंटी इनकम्बन्सीची उलयतात राजकीय विश्लेषक उलयतात आमी सर्वे केला तेन्ना उलयतात ते म्हणटा इट इज टायम एंड अगेन प्रूवन इवन मध्य प्रदेश सारख्या राज्या भितर राजस्थानाक सुद्दां BJPचे फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम सरकार आशिल्लें छत्तीसगडाक आशिल्लें मध्य प्रदेशाक तर तांगेलें सरकार कंटिन्युअस आसा डू यू थिंक BJP हॅज क्रॅक्ड दीस व्हेरी डिफिकल्ट इक्वेशन ऑफ एंटी इनकम्बन्सी टू प्रो इनकम्बन्सी एब्सोल्युटली सरप्रायझिंग रिझल्ट आशिल्ले आणि सरप्रायझिंग रिझल्ट इट इज नॉट बाय फ्लूक म्हणजे फ्लुकान आयिल्ले रिझल्ट नाही पण ताच्या फाटल्यान सामके बूथ लेवला पासून एका इलेक्शनाची जी हे आसता ताच्या एका पेज 50 प्रमुखापासून केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत जी ताणें जी सबंद फिल्डिंग लायिल्ली त्या फिल्डिंगाक ताणें यश दिलां सगळ्यात सरप्रायझिंग रिझल्ट आयलो तो म्हणजे छत्तीसगड जंय दिसतालें की बाबा आयले काँग्रेस सरकार सामकें येता मध्य प्रदेश जाल्यार नेक टू नेक राजस्थान जाल्यार मातशें चड मेळटलें असो विचार आशिल्लो पूण हो एंटी इनकम्बन्सी आनी प्रो इनकम्बन्सीचो सबंद चौकट फोडून मोदीजीचो चेहरो आज सबंद जनमानसाक एक विश्वास दिवंक शकता अशा पद्धतीचें राजकारण भारतीय जनता पक्षान केलें नंबर 1 दुसरें म्हणजे जे वोटिंगाचे पोलरायझेशन करचें पडटा म्हणजे पॉलिटिक्स ऑफ पोलरायझेशन तातूंत तांकां 100 पैकी 100 मार्क दिवचे पडटले म्हणजे राम मंदिरचो मुद्दो केन्ना हाडप हिंदू हो मुद्दो केन्ना हाडप आनी जर तुमी सगळे जर चेहरे जर पळयले म्हणजे मोहनलाल यादव पासून विष्णुदेव साई पर्यंत एक हिंदुत्ववादी चेहरो जो आता लोकांक जाय तो आनी जे नाणें आता खणखणीत चलता संबंध देशभरांत फुडें येवपी राम मंदिर आनी ताका ह्या मुद्द्याक धरून प्रो हिंदुत्व दाखोवपी चेहरो
आणि लोकांकडे कनेक्ट आशिल्लो चेहरो, लोकांच्या सेंटिमेंट जाणा जावन घेतिल्ले योग्य पाऊल, अशा पद्दतीचे पाऊल मनोज बाब, BJP तुम्ही ने किती मारला. म्हणटात की इलेक्शन मॅनेजमेंट, मायक्रो इलेक्शन मॅनेजमेंट एंटी इनकम्बन्सीक न्यूट्रलायज करता, काय इट इज द लीडर लायक नरेंद्र मोदी जो ह्या सगळ्या फॅक्टराक ओव्हरपावर करता? नरेंद्र मोदीचो फॅक्टर हो एकमेव फॅक्टर आणि एकमेव कॉमन धागो ह्या तिनूय निवडणुकीन आसा. मायक्रो मॅनेजमेंट हो बीजेपीचो सामको स्ट्रॉंग पॉयंट पयलींच्यानूय आशिल्लो, आतांय आसा. आता ताका रिसोर्सीस आणि बाकीच्यो गव्हर्मेंट आणि नॉन गव्हर्मेंटल यंत्रणाची सामकी भर पडल्या. बट इफ यू लूक एट मोदीजीचे संबंध नेतृत्व एक जालें आणि जसो प्रायम मिनिस्टर लोकल लेवलाच्या निवडणुकी पासून टॉप लेवल निवडणुकी पर्यंत जे त्रास घेता, आज जर तुम्ही रिकॉर्ड पळयलो जाल्यार प्रायम मिनिस्टरान एकूण जवळ 42 रॅली केल्यो, जवळ 4 लाख स्क्वेअर मीटर, 4 लाख एरिया असो कवर केलो थ्रू रोड रॅलीज. आणि गेल्या 10-12 वर्साच्या काळात ही इज द ओनली प्रायम मिनिस्टर हू हॅज अटेंडेड 437 रॅलीज. म्हणजे इतल्यो रॅली काडपी तुम्ही केन्ना आयकलां की काँग्रेसाचो प्रायम मिनिस्टर वचून रॅली करता? एक सुद्दां एका इलेक्शनाक करना, किंवा खंयचोय मिनिस्टराक फिल्डाचेर धाडप. आज तुम्ही पळयलां आसतलें की गोंयांतले कितलेशेच मिनिस्टर, थंय वचून प्रचार करतात. थंय वचून डोर टू डोर प्रचार करताले. विश्वजीत राणे सारको काँग्रेसमॅन एका वेळचो, ज्याने एक आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायर सरनाशिल्लो, थंय बेळगांव वचून एक 15-20 दीस रावन राबितो करून थंय प्रचार करता. सो इंदोर वचून करता. इंदोर वचून करता, तेलंगणा वचून करता, जी शक्यता नाशिल्ली. दिस शोज द पॉवर ऑफ मॅनेजमेंट. साळबाब, ह्याच मुद्द्याचेर हांव तुमकां प्रश्न विचारता, वेदर इलेक्शन मॅनेजमेंट एंटी इनकम्बन्सीक न्यूट्रलायज करता, काय प्रायम मिनिस्टराचो चेहरो जो आसा तो ह्या सगळ्या फॅक्टरांक ओव्हरपावर करता? नाही, प्रायम मिनिस्टरान जी रॅली काडल्या पळय, अश्योच रॅली ताणें तेलंगणांतय काडलेल्यो, थंय कांयच परिणाम जावंक ना. त्यामुळे केवळ प्रायम मिनिस्टराच्यो रॅली घेतल्यो म्हणून हे सगळें घडलें दिसना म्हाका. आनी छत्तीसगडांत अशें दिसतालें की जे हे पोल जाल्लो पळय, तेन्ना दिसतालें की काँग्रेस येता काय म्हणून. म्हणटकच अशें दिसता की BJP कडेन जी संघटना आहा पळय, दॅट इज द बेस्ट. ते कोणी इवन जर जो काँग्रेसचे लोक असले त्यांनी मान्य करपाक जाय, कित्याक बूथ लेवलचेर आपल्या कार्यकर्त्याचो हित पळोवपी आनी खंयचोच पक्ष गोंयांत ना किंवा देशांतूय ना. CPIचे किंवा CPIMचे लोक थोडेशे हे पळयतात, आपले जे कार्यकर्ते असतात पळय त्या लेवल रूट लेवलचेर त्यांचे हित पळयतात, तांची काळजी घेतात. परंतु काँग्रेस कडेन त्या कार्यकर्त्याची नाच. केन्ना निवडणूक लागीं पावता पळय तेन्ना ते खंय तरी कोण तरी आपल्या म्हणजे आतां गोव्यात अमित पाटकर अध्यक्ष आहा, तो म्हणटा आपणे 50 लाख आपल्या बोल्सांतले मोडले म्हणून पक्ष चलोवपा खातीर. अशी परिस्थिती BJPची ना. BJPचे बूथ लेवलचे जे कमी 8-9 लोक कोण आसता पळय तांची संघटना, पक्ष संघटना काळजी घेता. मागीर म्हणजे गट लेवलचे आसता तांचे घेता, आनी तालुका आनी स्टेट आनी जिल्ल्या लेवलाचेर हय सगळ्याची ते काळजी घेतात. नुसती काळजी घेना तर त्यांची जे कितें मागण्यो असतात, डिमांड असतात त्यो ते पावन करून घेतात. त्यामुळे त्या बाबतीत BJP हांव 100% तुम्ही म्हणतात इलेक्शन मॅनेजमेंट प्लस प्रायम मिनिस्टराचो चेहरो. हय, तुम्ही म्हणटा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. हो. केवळ चेहरा गोश्टी घडना त्यो अशें घडल्यार. आनी सावथाक पळोवपाक आमकां कितें जातलें पार्लमेंट इलेक्शन मुळा मेरेन बांदावळी आसची पडटा. हय. यतीश बाब, तुम्ही कशे पळयतात हो जो एंटी इनकम्बन्सीचो फॅक्टर आसा, वॉट इज इट? इलेक्शन मॅनेजमेंट तुमची काय दिस ओवर पॉवरिंग कॅरिझमॅटीक फेस ऑफ नरेंद्र मोदी? कशें आसा न्ही, एंटी इनकम्बन्सी हो शब्द BJP शासीत राज्यांनी ना. थंय प्रो इनकम्बन्सी जाता. आनी प्रो इनकम्बन्सी कित्याक जाता? जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन डिलिव्हरी ओरिएंटेड पद्दतीन काम करता आनी प्रॉमिसीस ज्यो केल्ल्यो आसता लोकांक ताची पुर्तताय करता, तेन्ना लोकांक तें सरकार परतें जाय आसता. आणि that is exactly what you see along with the factor that you have, to understand that we have got the most popular prime minister in the history of free India. I mean, Modiji's personality, charisma, his appeal, his vision, I mean, people want him to lead the country with even more numbers, with more strength.
आणि पीपल वॉन्ट टू गिव्ह एव्हरी स्टेट टू तू बीजेपी. म्हणताय द बीटिंग ऑफ अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर स्टार्ट्स विथ द प्राईम मिनिस्टर. The beating of anti-incumbency factor starts with the vision of the prime minister, the leadership of the prime minister, which goes down because every chief minister, every karyakarta wants to emulate the vision of the prime minister and work in that direction and give the best to the people. ओके, तर मनोज बाब याच पाठवयर म्हणटा की जेन्ना आतां एक दुसरी अलायन्स तयार जावपाक सोदता, इंडी अलायन्स, डू यू थिंक दे आर ऑन टू एरिथमेटीक? 1-to-1 फायट जर इतली सिटांचेर केली जाल्यार गणित अशें दिसतलें. बट इज देअर केमिस्ट्री? अँड वेदर विदाउट केमिस्ट्री, वेदर मियर एरिथमेटीक कॅन वर्क इन अ कंट्री लायक इंडिया? सी पार्टली आता जे काँग्रेसाचें पतन जालां, इट इज ऑल्सो आउट ऑफ एरोगन्स ऑफ काँग्रेस. पूण एक गजाल आमी जाणा जावपाक जाय की काँग्रेस हॅज गिवन अ गुड फायट इन अ सेन्स. जर सबंद प्रचार यंत्रणा जर काँग्रेसाची 3 राज्यांत जर पळयली, म्हणजे तेलंगणा सोडा, तेलंगणा अशें दिसतालें की काँग्रेस वील डू इट बेटर. 3 राज्यांक काँग्रेसानूय प्रचार यंत्रणा बऱ्या पद्दतीन राबयली. द कायंड ऑफ रिसोर्सीस आनी गळसणले अशें दिसलें ना, अशें दिसूना. ऑन द कॉन्ट्ररी, राहुल गांधीची भाशणां पासून तांची सबंद पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी इलेक्शनींग बरें आशिल्लें. चुकलें ते तांचें मॅनेजमेंट चुकलें. आज 4 राज्यांच्या निवडणुकी आमी जर पळयले जाल्यार काँग्रेसाक जवळ जवळ 4.9 crore मतां पडलीं, जवळ जवळ 5 कोटी मतां, आणि तर भाजपाक 2.81, म्हणजे जवळ जवळ 10 लाख मतांचो एकंदरीत फरक आसा आणि काँग्रेसाक तितली मतां चड पडल्या. पण स्टील एज कम्पेर्ड टू राहुल गांधी, पीपल हॅव रियलायज दॅट मोदी ही इज अ बेटर लीडर, आणि हो मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर एक स्टॅम्प पडला. इन स्पायट ऑफ गुड परफॉर्मन्स ऑफ राहुल गांधी, इन स्पायट ऑफ हिज गुड मॅच्युरिटी विच ही हॅज शोन, पण मॅनेजमेंट जर तुमचो चुकलो, राजस्थानाक जर तुम्ही आम्ही पळयलो जाल्यार गेहलोट आणि गुज्जर समाजातलो सचिन पायलट हाच्या भितरलो विस्तो वचन आशिल्लो तांकां इलेक्शनाच्या कॅन इंडी एन एक्सपेरिमेंट लायक इंडी अलायन्स वर्क? या इंडी अरेंजमेंट किंवा इंडिया हो जो अलायन्स जो तांचो आसा तो वर्क करपा खातीर तितलो एम्पावरिंग लीडर आज म्हज्या नजरेन तरी कोण दिसना जो सगळ्या घटकांक बरोबर घेवपाक शकता. आणि आज लिडरशिपा खातीर फायट पळयात, थंय नितीश म्हणटा की आपूण लिडर जातलो, काँग्रेस वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट नोबडी एल्स, थंय शरद पवार इज एन थर्ड फॅक्टर, थंय ममता आणि केजरीवाल इज अ फॅक्टर. ह्या विचित्र पद्धतीच्या नेतृत्वांक तांच्या मध्ये एकचार काय ना, केमिस्ट्री काय बॉन्डिंग ना, आणि नायदर दे आर कॉमन ऑन एनी पर्टिक्युलर अजेंडा. आज शिवसेना who is with India or who is with that alliance is saying that whatever has done about Article 370 is a correct step. सो मुद्द्याचेर सुद्धा हांचे अलायन्स एकत्र येता अशें दिसना. आणि ह्या कावबेल्टान जर जवळ जवळ 5 कोटी मतदारांनी जो निर्णय दिला, इन स्पायट ऑफ गेटिंग लोअर मार्जिन कम्पेर्ड टू काँग्रेस, जी ब्रुटल मेजॉरिटी जी भाजपाक दिला, म्हाका दिसता तांची घोडदौड अशीच नेटान चालू उरतली आणि बीजेपी ती संधी सोडची ना. हय सर, सावळबाब, हे जे इंडी अलायन्स आसा, म्हाका मनोज बाबू यात सांगतना तेच दिसता की ओके तुम्ही पेपराचेर एक एरिथमॅटीक करतात, बट केमिस्ट्री ना. अल्टिमेटली फक्त हे एरिथमॅटीक केलें म्हणून तुम्ही मतदारांक आकर्षित करपाक शकतले हाजी शाश्वती ना. आता दोतोर कामतीन जे म्हटलां पळय बरेंच तथ्य आसा. कारण ही जी इंडिया अलायन्स आहा पळय तांचे असो एकय लिडर ना. इवन खरगे आसा पळय काँग्रेसचो अध्यक्ष, ताचे तितले प्रभाव कोणाचेर पडना. ताका लागून आमकां दिसता कितें की ह्या सगळ्यांक एक कडेन दवरपी असो एक जर कोण तरी कणखर असो बलवान नेतृत्व तांकां मेळत तर हें घडूंक शकता. पण सद्या आमी जर देशांतली सगळे पॉलिटिकल पार्टीज पळयल्यो जाल्यार कोण असो लिडर म्हाका दिसना. त्यामुळे आतां जी मिटींग जावपाची आहा त्या मिटिंगेंत कितें जाता म्हाका खबर ना. परंतु एकच तांकां आशा आहा ती सावथ इंडियाची, हिंदी बेल्ट सोडून जशें आमी सावथाक गेली इवन वेस्ट बेंगाल, थंय अलायन्स जावं किंवा न जावं थंय बीजेपी व्हडलीशी मोठी प्रगती मेळपाची ना. त्यामुळे तशें सामकेंच कितें कमी जावचें ना तें. पण म्हाका दिसता की बीजेपीचें सरकार ही काळ्या दगडाचेर एक म्हणटा पळय इतली सारखे जाणवता, अशें जाणवता सामकें. हय यतीश बाब, हांव होच मुद्दो विचारता की दक्षिण भारत रिमेन्स युअर बिगेस्ट चॅलेंज. कशें आसा, प्रायम मिनिस्टर मोदीजीज अपील, वर्क ऑफ द गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट, work of respective state governments, and the commitment of every karyakarta of the BJP in sync with the vision of Honorable Prime Minister will ensure
अब की बार 400 पार. There is no doubt about it. And we have to understand one thing. Everybody has spoken on that, whatever that conglomerate of dynasts is. You see, you see the appearance of that conglomerate on the face of it. It is a conglomerate of dynasts, conglomerate of convenience, and conglomerate of contradictions. People don't want such kind of a mess. People want delivery-oriented administration. But South which India Modi remains ji your has biggest given. challenge. Please understand, every state has its own pattern of politics. So BJP works in all the states with the same seriousness to provide the best to people. And in sync with Honorable Prime Minister's vision, BJP will continue to work with the people to Okay. give the best to the people Okay. in all the states. And Yeah. people will vote for BJP because of the leadership of Honorable Prime Minister, and they want a government which delivers. ओके मनोज बाब गोंया कडेन येवया आणि एक गजाल जी आसा जेन्ना आमी जनरेशनल शिफ्ट आनी चेंज बींज म्हणटात की फाटले 5 टर्म जाले श्रीपाद भाऊ खासदार आहात आणि इतली सगळं जनरेशनल चेंज जेन्ना दिसता आणि स्वता भारतीय जनता पक्षांतल्यानच जेन्ना कांय जाण आवाज करतात की बाबा आतां टायम फॉर जनरेशनल शिफ्ट हॅज कम इन गोवा ऑल्सो नॉर्थ ऑल्सो म्हणून तुमकां ही गजाल पडटा श्रीपाद भाऊन विसव घेवपाचो काय इज स्टील अ सिटींग MP ही शूड कंटिन्यू नाही श्रीपाद भाऊन विसव घेवचो काय ना हे ताजी पार्टी ठरयतली. लेट अस नॉट कमेंट ऑन दॅट. पूण एक गजाल दिसता लुकींग एट द नॅशनल ट्रेंड आणि गोंयांत जशा पद्दतीच्यो विरोधी भुमिका श्रीपाद भाऊच्या विरुद्ध भुमिका ज्यो आयल्यो आणि ते पार्टीच्या क्वॉर्टर्सांतल्यान आयल्यो आणि कोणे दिले तोय ताचे लक्षांत घेयात. दयानंद सोपटे किंवा परुळेकरा सारखे निश्ठावंत आणि परुळेकर निश्ठावंत म्हणूया कम्पेर्ड टू दयानंद. बट इट सीम्स की देर इज सम लायन ऑफ थॉट, एक विचार करपाची एक प्रवृत्ती आणि एक तो विचार करपाचो एक एंगल दिसता की कित तरी बदल उत्तर गोंयांत निश्चित जातलो. एक म्हणजे कास्टाचे राजकारणा पलीकडे मजल मारपाचो प्रयत्न भाजपान केला, इन्क्लुडिंग इन नॉर्थ इंडिया. ज्या ठिकाणी गुज्जर समाज आसा, ज्या ठिकाणी क्षत्रिय आसा, बनिया लोक आसा, थंय ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिला, थंय कास्टाचे इक्वेशन सांबाळ्ळा. गोंया सारक्या राज्यान आज क्षत्रिय मराठा मुख्यमंत्री दिला. भंडारी समाजाक घेवन बरोबर हो पक्ष वता, क्रिस्तावांक घेवन वता, सगळ्यां बरोबर घेवन वता. सो एकाच खंयच्या तरी जातीचें आनी जर भंडारी समाजाचें एकंदरीत गोंयांत जर राजकारण जर तुमी पळयलें जाल्यार एक लिडर थंय इमर्ज जायना. थंय रवी नायक सारको एक कडेन आसा, थंयसर त्या समाजा भितर चलबिचल आसा. सो लांगलुच्छन जशें आमी म्हणटाले, सो ऑर पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट ऑफ वन पर्टिक्युलर कम्युनिटी, हय. म्हाका दिसता की ह्या टायमार तशें जावचें ना. तुम्ही म्हणटात की त्या निकषांच्या आधाराचेर जर अशें भाऊक दिसता. तिकीट परत मेळटली अशी जर कोणी चित्ता जाल्यार जाल्यार ते तो बरोबर निकष न्हय. चुकीचो. दुसरी गजाल आनी एक तुम्ही बारीक ताचे एक हे पळया. आज साऊथ गोंयांतलो आनी नॉर्थ गोंयांत प्रबळ अशें अस्तित्व आशिल्लो हिंदू कम्युनिटीक रिप्रेझेंट करपी एक लिडर, म्हणजे धार्मीक एक लिडर, एक जो फुडें हाडला किंवा येवंक सोदता जर पळयत आनी ताच्या कास्टाची जर एंगल जर पळयत जाल्यार निश्चित द सिच्युएशन इज व्हेरी क्लियर. पक्षांतल्यान तर ऑलरेडी इनपुट्स येत आसात, भाऊ थंय चलबिचल जाता. पार्टींतल्यान एकूय ठोस असो अश्युरन्स भाऊ पर्यंत येना. आणि गिवन वसुंधरा राजे सिंधिया किंवा शिवराज सिंग चव्हाणाच्या कास्टाच्या इक्वेशनाक तोडून मोडून जर फुडें जर निर्णय जर घेतला, सो बीजेपी सिम्स टू बी व्हेरी सिरियस इन ऑर्डर टू ब्रेक ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ द. तुम्ही म्हणटा एटलीस्ट वारे खंय व्हांवता हाजी दिशा आमी सांगपाक शकता म्हणून. दिशा जर पळयत जाल्यार निकष कितें व्हांवता थंय ते पावतले काय ना ते मागीर पळोवया. Absolutely. सावळबाब, ऑन दीस इश्यू तुमकां दिसता श्रीपाद भाऊचे भवितव्य कॅन्डिडेट म्हणून उत्तर गोंयांत हय हे आसा काय विसव? ना म्हाका दिसता की जर श्रीपाद भाऊक तिकीट दिली ना, ताच्या जाग्यार एखाद्या कोणाक स्वामी बिमींक तिकीट दिली आसत हय जाल्यार गोश्ट वेगळी आसा. श्रीपादाक सोडून जर दुसऱ्याक समज दयानंद सोपटेक दिले किंवा आमचो दिलीप पळकाक दिले तरी श्रीपाद भाऊ केन्ना बंड करचो ना. ताजो आपूण एकूण स्वभाव आमी पळयता पळय, त्यामुळे तशें BJPक भंय ना. म्हाका पयलीं दिसतालें की भंडारी समाज तसो ताचे फाटल्यान आसा, पण शेवटी तें जालां अशें कितें की ताका तिकीट दिवपाची हे पक्ष ठरयलो.
पक्षान जर ताका तिकेट दिवपाचें ना आसत जाल्यार खंयचोच समाज ताच्या फाटल्यान तसो ओपनली रावचो ना. त्यामुळे तुम्ही म्हणटा भाऊय बंड करचो ना आणि खंयचो समाजूय बंड करचो ना. ना ना बंड करून काय कितें आसता BJPचे पळय आतां भंडार समाज सगळे लिडर आहा पळय त्याच लिडरांनी दिलीप पवळेकर म्हण किंवा दयानंद सोपटे किंवा दयानंद मांजरेकर हे सगळे भंडार समाजाचे लिडर न्ही. तांच्यांनी श्रीपादच्या विरुद्ध बंड केला. त्यामुळे तशें व्हडलेशें कांय जाय अशें म्हाका दिसना. तुमकां दिसता की फरक काय पडचो ना. तुम्ही म्हणटात फील्ड इज ओपन. फील्ड इज हय, ओपन. हय. फील्ड इज ओपन. Yes. यतीश बाब म्हाका खबर आहा हो मातसो अवघड प्रश्न तुमचे खातीर. तुम्ही म्हाका सारकी पुस्तकी उत्तर बी दिवपाक शकता हाजेर. तरी आसतना हो प्रश्न हांव तुमकां विचारता की गोंया भितर तुमकां दिसता की श्रीपाद भाऊ हॅड अ लॉंग इनिंग आनी पक्षां भितरल्यानच कांय आवाज फुडें येतात. लेजिटिमेट आवाज काय तुम्ही सद्याक म्हणटात की पक्षाक ठरवू दी म्हणून. ना पळय कशें आसा न्ही श्रीपाद भाऊ इज अ टॉल लीडर ऑफ द BJP. He has served at the center in various ministerial positions. Each of his ministerial position he has worked hard for the country and for the state of Goa. तो आयुष मंत्री आशिल्ले तेन्ना तांणी आयुष हॉस्पिटला खातीर जाय बाकीचे मंत्रीपद भुशयलीं तेन्ना बाकीच्या सॅक्टरांनी आसत. श्रीपाद भाऊ हॅज वर्कड व्हेरी हार्ड फॉर द स्टेट. ही इज अ एसेसिबल पॉलिटिशियन. ही इज अन एसेसिबल लीडर. ताजी दारां सदांच लोकां खातीर उगडीं आसता. ताज्या घरा जनरेशनल चेंज काय ना. पळय लक्षात घे. तुम्हाला श्रीपाद भाऊची प्रोफायल सांगपाक लागले. प्रोफायल हांव तुका ट्रूथ सांगता. हांव तुका सत्य सांगता. श्रीपाद भाऊ हो पॉप्युलर लीडर आणि खूप कार्य केल्लो लीडर आणि कार्य करता आणि तीच पोटतिडक अजून आसा आणि खूप काम करता. सो म्हाका दिसता की यू शूड अँड वी शूड नॉट टॉक एनीथिंग दॅट इज we have to understand he's worked very hard for the state and he's working hard for the state and the country. Now ultimately when it comes to tickets the party decides. But Shripad Bhau has worked you can't very take away hard. anything from Shripad Bhau. कितें म्हणटा? You can't take away anything from Shripad Bhau. That is what you are saying. He has worked very hard Okay. and is working very hard Right. and he is a liked leader by the Okay, people. okay. हांव आज इतल्याचे आता थांबता. तिकेटींची गोष्ट त्याच खातीर हांवें तुमकां म्हणलें. तिकेटीचेर तू म्हाका पुस्तकी उत्तर दिता. हय, कशें सामकें. आसा हय. पळय पार्टी आसता पळय ताची पद्दत आसता. सो त्या पद्दती प्रमाणे पार्टी तिकेटी हे दिता. म्हाका बट ता पुस्तकी उत्तर न्हय हय. ही सत्य गोष्ट. हा, सत्य गोष्ट. आणि भाऊचे पुस्तकां कार्य बरयल्ली गजाली सत्यच असतात खूप फावटी. भाऊचे कार्य आणि भाऊचे काम हय. हाज्या खातीरूच भाऊ इतलो पॉप्युलर आसा. ओके. हांव इतल्याचे थांबता. म्हाका दिसता अशी आनी डिबेट्स आमी करत रावतले. आमचे एक्सपर्ट्सय आमचे बरोबर आसतले. आज इतल्याचेर थांबतात कारण फक्त 3 मुख्यमंत्री निवडून दिवप हाजो तातूंतलें मॅसेजींग खूब आसता. त्या मॅसेजींग फक्त त्या 3 राज्यां पुरते आसना. ते पक्षाच्या एकूण विचार करपाची तर कितें आनी फुडलो मार्ग कितें हाजेरूय आसता. ताजी विस्कटावणी करपाचो आमचो आयचो प्रयत्न आशिल्लो. मनोज बाब, यतीश बाब, सावळ बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून होर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज जातो ना मोरय ना. कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल.
इतलेच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूप आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास. आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.